गोंय राज्य बायल आयोगाच्या अध्यक्षपदाचेर रणजिता पै हांची निवड जाल्या। आयोगा कडेन आशिल्ल्यो बायलांच्यो कागाळी सुटावे करपाक हांव काम करतली, तशेंच जबाबदारीन हें पद सांबाळटली अशें पै हांणी सांगलें। बायल आयोगाचें अध्यक्षपद लागीं 1.5 वर्स रिते आशिल्लें, जाल्यार 300 परस चड कागाळी आयोगा कडेन पेंडिंग आसात। म्हाका खूब बरें दिसलें, पूण ताचे बरोबर जबाबदारी खूब वाडली अशें म्हाका फिलींग आयलें। सगळ्यांत पयलीं हांव गोवा गव्हर्मेंटाचें धन्यवाद करता की तांणी म्हाका हो पोस्ट दिवन हांव कितें करपाक शकतलें हें तांकां रियलायज जालें। एक्चुली जरी हांव फार्मासिस्ट बाय प्रोफेशन आसलें तरी पुणून हांवें म्हजो इंट्रस्ट एका वेळाचेर म्हाका दिसलें की म्हाका कावन्सिलिंगान खूब इंट्रस्ट आसा आनी म्हणून हांवें इग्नूंतल्यान MSW केलें, जें हांवें हार्डली वयाच्या 45व्या वर्सार सुरू केलें म्हणटा तशें, आनी मागीर हांवें तें सोंपयलें। म्हणटकूर तातूंतल्यान म्हाका खूब वेगळो अनुभव मेळ्ळो आनी अश्यो सिनियर सिटीजनांक अशें हाताळपाचे म्हाका खूब केसी मेळ्ळ्यो। त्या वेळार हांव भुरग्यांचें कॉलेजीन कावन्सिलींग करता, तांकां MSW आनी MSWC हांव तांकां ओपन स्कुलान इग्नूच्या हांव शिकयतां। सो हो अनुभव म्हाका जरूर वेगळो आसतलो आनी ह्या अनुभवांतल्यान म्हाका खूब हो अनुभव फुडें घेवन हांव महिला आयोगाचेर म्हाका दिसता म्हाका काम करपाक हाची मदत जातली अशें म्हाका दिसता।